मायचें करून गोट्टोन सासूमाय कावयता मोट्टोन. हाय देव बरो दीस सगळ्यांक. सद्याक आमी आख्खोच ट्रूप गोंयांतल्यान आमी लंडन आयलेले आसात. आतांच आमी लँड जाल्यात. हांगासर आमी लंडनच्या शहरान 2 तियात्र घेवन आयल्यात. 2 तियात्र कॉमेडियन रिचर्डाचो मायचें करून गोटोन सासूमाय कावयता मटन आनीक कॉमेडियन बायरन हाचो सुपरहीट तियात्र म्हजो डॅडी. हे दोनूय तियात्र तुमकां लंडनच्या शहरान पळोवंक मेळटले. आख्खो ऑगस्टाचो म्हयनो हे दोनूय तियात्र तुमकां पळोवंक मेळटले. बऱ्यांतले बरे तियात्र तुमी जाणात. गोंया तियात्रान सारकें एक आवाज 28 तरेचो करून दवरलेलो आसा आनी डेटी हांगासरल्यो जी डेटी आसा ती तुमकां अशें फुडें घुमतली. 9 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या वेम्बली एल्बर्टन हॉलान जो शो जातलो तो 6:30 वाजता आनी तो इन एडवान्स हावसफुल जाला. तशेंच होच शो जातलो 11 तारखेर स्प्रिंगवेस्ट अकॅडमी फेल्थम ॲट 2:30 PM. आणि दुसरो शो जातलो त्याच दिसाक 6:30 वरांचेर. हे दोनूय शो हाऊसफुल आसा. आणि 13 तारीख ह्या म्हयन्याची 13 तारीख आसतलो मेका स्विंडन हॉलान सांजेच्या 6:30 वरांचेर. तेच परी 23rd एल्बर्टन हॉल वेम्बली 2:30. असोच 24 तारखेर फेल्थम 2 शो आसतले. रिपीट शो एक वडेजाक आसतलो आनी दुसरो शो 6:30 वरां. देखून पळोवंक विसरो नाकात. कॉमेडियन रिचर्डाचो तियात्र मायचें करून गोट्टोन सासूमाय कावयता मोट्टोन. तेच परी पयलेच पावट कॉमेडियन रिचर्ड आपलो तियात्र घेवन स्कॉटलँडच्या शारांत येता, जो जातलो 31 सुरू जावन सांजेच्या 8:30 वाजता. आनी हाचो ऑर्गनायझर बाबजो वालेन. तर येवन पळोवंक विसरो नाकात कॉमेडियन रिचर्ड हाचो सुपरहीट तियात्र मायचें करून गोट्टोन सासूमाय कावयता मोट्टोन. आनी हो तियात्र हे दोनूय तियात्र तुमच्या फुड्यान लंडन जावं स्कॉटलँड हाडून तुमकां दाखोवपी आनी सगळ्यांक एंटरटेन करपी आमचो बाब जो वालेन. हो तियात्र गोंया हावसफुल जाला. 4 दीस पयलोच हो हावसफुल जाता. हो तियात्र लोकांनी भरपूर मानला आनी हांव सदांच देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे लावली फॅन्स, म्हजे ऑडियन्स सगळे आख्या गल्फाक, लंडन हो परदेसान वावुरतात तांकां आनी गोंयकारांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. हो म्हजो तियात्र सदांच तुमी उचल्या पावंड्यार दवरतात. जावं हांव फाटले 2 तियात्र काडल्यात तेवूय लंडनाक येयल्यात. लंडनाक सगळे हावसफुल जाल्यात. आनी हो म्हजो तियात्र मायचें करून गोट्टोन सासूमाय कावयता मोट्टन हो तियात्र लंडनच्या शारांत येता आनी हो तियात्र हाडटा म्हजो भाव जो वालेन. Por